नमस्कार. गोवा टुडे तर राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. प्रमोद सावंतान दिलो मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो. सावंत म्हणतात दिल्लीच्यान केंद्रीय प्रभारी गोंयांत येतकच सरकार स्थापनेचेर जातलो निर्णय. वेंचणुकेत 190 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त. एडीआरांनी जिखिल्ल्या उमेदवारांचो सर्वे केलो जाहीर. जिखिल्ल्या आमदारांची सरासरी मालमत्ता 2017 परस डबल. मडकय भाजपा मंडळाचो मोगोचे सरकार करतना तेको घेवपाक विरोध. सत्ता थंय सुदीन हे फावट सादोक दिवं नाकात. सुदिनाचो विश्वास ना केन्नाय घात करूंक शकता म्हण शिटकावणी. मुक्त गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती. सुवाळे राजकीय फुडाऱ्यांनी ओपली आर्गां. भाऊचे सर्वांगीण उदरगतीचे विजन फुडें व्हरपाचो संकल्प. गोंयचो 19 वर्सांचो जेडन गोम्स परेरा युक्रेनांतल्यान पावलो गोंयांत. युक्रेनांत 21 गोंयकार आडकल्ले, 20 पाविल्ले. जेडन 21वो. मीट द चॅम्पियन्स मोहिमेखाला गोंयच्या 75 हायस्कुलाक ऑलिंपियन स्विमर मनानान केले मार्गदर्शन. पोषक अन्न खायात, सोशल मीडिया परस अभ्यासाक महत्व दियात. खबरो विस्तारान. दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो दिलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईक मेळून सावंतान राजीनाम्याची फॉर्मालिदाद केली. दिल्लीच्यान केंद्रीय प्रभारी गोंयांत येतकच सरकार केन्ना स्थापन करपाचें ते थारतले. केंद्रीय प्रभारी खंय 4 राज्यांनी वतले. गोंयांत आयल्या उपरांत तांच्या बरोबर बसका जातली. त्या उपरांत फुडलो निर्णय जातलो म्हण सावंत उलयलो. Sincere help and service and cooperation given by our Chief Minister, that my attempt in that direction became a success, and I am extending my sincere thanks to the Honorable Chief Minister and conveying my best wishes to him. And until alternate arrangement is made through the process, as the governor, I am appointing him as caretaker government. Until alternate arrangement is made, I am giving such an order to the हांव सगळ्यात पयली तुमकां सांगपाक सोदतां, भारतीय जनता पार्टीक मॅन्डेट मेळ्ळ्या उपरांत फुडलो प्रोसिजरल सगळो कंप्लीट जावपाक जाय. ताच्या खातीर काल आमी कॅबिनेट घेतली. कॅबिनेटान 2 रेजोल्युशन पास केली. एक रेजोल्युशन जे सगळ्या गोंयकारांचो धन्यवाद मानपाचें रेजोल्युशन, फाटल्या 3 वर्साच्या टेन्युअरान आमकां काम करपाची संदी दिली म्हणून, आनी दुसरो रेजोल्युशन एसेंब्ली डिजॉल्व करपाचो. ती दोनूय रेजोल्युशन सबमीट केली आनी आज म्हजें रेजिग्नेशन बींग अ चीफ मिनिस्टर हांवें सबमीट केलें. तें रेजिग्नेशन तांच्यांनी एक्सेप्ट केलें आनी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट केल्या उपरांत केअरटेकर CM म्हणून तांच्यांनी म्हाका अपॉयंटमेंट दिली, वीच इज स्टील द फर्दर डिसिजन्स. एक्झॅक्टली आमची सेंट्रल पार्टी सगळे 4 राज्यांची शपथविधी जावपाचो आसा. 4 राज्यांच्या शपथविधीचेर अजून केंद्रांतल्यान निर्णय जावंक ना. केंद्रांतल्यान निर्णय जाल्या उपरांत रोखडोच 4 राज्यांच्यो डेट्स येतल्यो आनी ताच्या उपरांत 4 राज्यांनी शपथविधी जातली. यानी ऑब्जर्वर आते ही बताएंगे और लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग कंडक्ट करेगा और पटाख से बाकी डिसीजन सब कुछ हो जाएगा. रिजनल पॉलिटिकल पार्टी आता ही सगळ्यांनी जो आमकां सपोर्टिंग लेटर दिल्लें आसा ते सगळ्यांच्या लेटराचेर अनकंडिशनल सपोर्ट असो आसा आनी त्यामुळे कितें भितर तेंचो सहभाग वगैरे त्या संदर्भातलो जो पर्यंत केंद्रीय नेतृत्व आमचे निरीक्षक गोंयान येनात आनी तो पर्यंत तेचेर आमी डिसायड करपाक शकना. त्यामुळे कोण आसतले भितर
मंत्रिमंडळान वगैरे हो जो निर्णय आसा तो मागीरच जातलो. एकदा डेट फिक्स जाला न्ही, अजून जावना ती. सो स्वेरिंगीना को लिडर्स येतले व्हडले. हय, नंतर ते कशें आसा की मोस्टली आमचे केंद्रांतले व्हडले वरिश्ठ नेता जे आसात ते शपथविधी सोहळ्या घेतले, कारण एक बरें यश गोंयकारांनी दिल्लें आसा. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत 190 उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त जाला. 4 बीजेपीचे, 10 काँग्रेसीचे, 1 गोवा फॉरवर्ड, 21 टीएमसीचे, 12 एनसीपी, 7 एमजीपी, 9 शिवसेना, 31 आरजी, जाल्यार उरिल्ले 35 आम आदमी पार्टी आनी अपक्ष. एडीआरान जिखिल्ल्या उमेदवारांचो सर्वे जाहीर केला. आमदारांची सरासरी मालमत्ता डबल जाल्या. 2017 10 कोटी आशिल्ली ती आता 2022 20 कोटी जाल्या. 190 almost out of 301 lost deposits in this election. 77 out of 301 got the number of votes below nota level in that constituency. BJP has lost four contestants have lost out of 39. Congress 10 out of 37 have lost the deposits. Goa Forward Party 1 out of 3 have lost deposits. Maharashtradi Gomantak Party 7 out of 13 have lost the deposits. AAP 35 out of 39 have lost the deposits. Revolutionary Goan Party 31 out of 38 have lost the deposits. TMC 21 out of 26 have lost the deposits. NCP, Nationalist Congress Party, 12 out of 13 have lost the deposits, and Shiv Sena, 9 out of 11 have lost their deposits. And with that, it's almost like close to 130 out of 301 here, and then independents together, it's about 190 out of 301. In 2017, the average asset of the MLAs was 10 crores. And for the first time in the history of Goa, BJP is having 10% more votes than Congress. It has never happened earlier, and it's happening for the first time. 32.5% in 2017, now they have 33.5%. And Congress has come down from 28.4% to 23.5%. So this is the kind of scenario. In case you have any questions. Surprisingly, Revolutionary Goans Party, which is a new party, has got 9.54%, and that itself has made the difference for most of the parties in winning the seats. बीजेपीचे सरकार स्थापन करतना मोगोक बरोबर घेव नाकात म्हण मडकयचे बीजेपी मंडळ मागता. बीजेपी आणि अपक्ष मिळून सहज सरकार जाता. सत्ता आसा थंय सुदीन हे सगळ्यांकच खबर आसा. ह्या फावट ताजे सादोवक दिव नाकात. मोगोचो बीजेपी कांयच फायदो ना. वयल्यान सुदिनाचो विश्वास ना. केन्नाय घात करपाक शकता म्हण मंडळाची शिटकावणी. खंयच्या नात्यान तुवें हें केला आपलो सपोर्ट आसा म्हणून म्हणजे स्वताचो स्वार्थ साधपाक लागून कितेंय करता. आपूण मुख्यमंत्री जातलो अशा पद्दतीची तो जो स्टेटमेंट करतालो तो आज कित्याक लागून भारतीय जनता पार्टी कडेन गेलो. आज भारतीय जनता पार्टी 20 आमदार निवडून आयिल्ले आसा. 3 अपक्षान सपोर्ट केल्लो आसा आनी हाजो सपोर्ट करपाची गरजूच ना. आमचो वेवस्थीत सरकार जाता तेन्ना हांव आमचे सगळे वरिश्ठ पदाधिकारी हांचे कडेन मागता हाजो सपोर्ट अजिबात तुमी घेवं नाका आनी हाका मंत्रीपद तुमी कसलेंच दिवं नाका. कारण प्रत्येक वेळा काँग्रेस सरकार आयलो आपूण मंत्री जाता, भारतीय जनता पार्टी आयलो आपूण मंत्री जाता अशा पद्दतीची तागेली हें आसता स्ट्रॅटजी आसता. पूण हेजो सरासर विचार करचो की एमजीचो सपोर्ट घे जाल्यार आमकां कितलो फायदो जातलो. कित्याक ऐन त्या टायमार घात मारपाचो तांकां संवय आसा. कित्याक फाटल्या युनिसाच्या इलेक्शनान तेणें ऐन त्या टायमार काँग्रेसीक सपोर्ट दिलो तरी आसतना आमी मोडकय रीट काडली. मुक्त गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची जयंती. गोंयचे सर्वांगीण उदरगतीक दिशा गती दिवपी भाऊक राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपली. आमदार आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी आपापल्या मतदारसंघात भाऊच्या पुतळ्याक फुलां घालून आर्गां ओंपली.
प्रमोद सावंत नव्याने जिखिल्लो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन मिरामार आर्गां ओपली. भाऊन गोंयांत मुळावें शिक्षण आनी खेळा मळार साधन सुविधांचेर भर दिलो म्हणून फुडारी उलयले. भाऊसाहेब बांदोडकरांची सदोदीत गोंयकार कनिश्ठ गोंयकार शैक्षणिक क्षेत्रा खातीर सदोदीत याद काडली वता. गोंयांतल्या गांवांतली प्राथमीक शाळा गांवांत करप हे भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुराय टेन्युअरांतल्यान जाल्लें. निश्चितच रित्या म्हणजे आतांच्या 60 वर्सां मेरेनले आसलेलो लोक हे केन्नाच विसरूंक शकना की तांच्याच खातीर प्राथमीक शिक्षणाचे धडे जे गांवांत आपल्याक घेवंक शकले. नाजाल्यार तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन्स नाशिल्लें म्हणजे प्राथमीक शिक्षण दुसरे कडेन घेवप हें तांच्या खातीर खूब कठीण आशिल्लें. बट तेन्ना लोक प्राथमीक शिक्षण शाळां खातीर घेवपाक शकले. हांव परत एकदां गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन भाऊ मानवंतना दिता. स्वयंपूर्ण गोवाच्या माध्यमातून तुम्ही त्यांचंच कार्य पुढे चालवता. MGP निवडणुकीच्या अगोदर तुमच्याबरोबर नव्हती, आता परत तुमच्याबरोबर आली. कशा स्वयंपूर्ण गोंय ही मोहीम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सुरवात केली आसा. गोंय स्वयंपूर्ण जावचें माननीय मोदीजींचें विजन आसा तें आत्मनिर्भर भारत आनी ताकाच धरून तें फुडें व्हरपाचें काम हें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ही मोहीम भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या काळात सुरवात जातली दिवपाची गरज. स्टील हांगा बाकीची हांगा सगळी भुरगीं हांगसर जमिल्ली भुरगीं ही आयज आमी जो दीस साजरो करतात भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती आनी आमी हो 1984च्यान आमी हांगसर जे आसा आमचे पोंडा JC आमचे हे ऑर्गनायज करतात. सामके कंटिन्युअसली आमी चालू आसा आमचे आनी सगळे भुरग्यांक आमी जे बांदोडकरा संबंदी जे कितें विचार आसा ते लोक फुडें व्हरपा लागून आमी भुरग्यांक लागून त्या भुरग्यांक तो एक स्पोर्ट्समॅन आशिल्लो. ते स्पोर्ट्स संबंदी ताका एक हें आशिल्लो मोग आशिल्लो, प्रेम आशिल्लो आनी आमी स्पोर्ट्स म्हणजे आमचे फिजिक्स जे आसा आमी आमचे बरें दवरपा लागून आमचें शरीर बरें दवरपा लागून स्पोर्ट्साचें चड म्हत्व आसा. आनी तेका लागून आयज ताणें खुबशे गोंयांत खेळा लागून केल्ले आसा. आनी हांगाय बी आमचे सगळे तरेची शाळा हे ते इस्कॉला सगळी केली. पूण त्याच बरोबर तेगेले एक विचार आशिल्ले गरीब लोक शिकचे फुडें वचचे आनी सगळे जे आमचे भितर कितें जातीचे हेजे तेजे दोरी आसा ते पयस जावचे हे तेजे विचार आशिल्ले. ताणें चड करून भाग घेतलो आनी ते बरोबर ताणें भाऊसाहेबांनी हें केल्लें आसा. पवित्र ह्या स्मृतीक आमी जेन्ना वंदन करतात अभिवादन करतात त्या वेळाचेर की शिक्षणाचो पुरेपूर फायदो घेयात, ताका आनी रडपाक दिवं नाकात. तशेंच त्याच भाऊसाहेब बांदोडकरा बरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे आसा ताणें जी आमची जनगणना म्हणजे घटना बरयली त्या घटनेचो मान राखात इतलेंच म्हजें ह्या वेळाचेर समस्त गोंयकारांक उलो आसा. आज ज्या तरेन सबंद गोंय किंवा प्रत्येक जो मतदार जो आसा ज्या भुरग्यांचे फुडार हांकां घडिल्ले नाका अशें दिसता आनी खास करून म्हज्या पालकांक आज आव्हान आसा ह्या आमिशाक बळी पडूं नाका. जे कितें आज चलिल्लें आसात जात पात कात धर्माचे जे राजकारण चलिल्लें आसात त्या राजकारणाक बळी पडूं नाकात. हातूनच तुमचो फुडार आसा. हो फुडार जर खंय जर आसा आमचे भुरगे जर बरे विचारांनी आनी संस्कारांनी जर घडपाक जर जाय जाल्यार हें सगळें बंद करपाची गरज आसा. आजच्या ह्या दिसा पवित्र दिसा ज्याचो भाऊसाहेब बांदोडकरांचो जन्म जालो तो दीस सुवर्णाक्षरांनी गोंयचे आसा ताका परत एकदां अभिवादन करता आनी लोकां कडेन मागता जे कार्य मुगो पक्षाचें आसा तें अशें चालूच उरतलें. तरी भाऊसाहेब बांदोडकरांक जर आमी आर्ग वतले जाल्यार म्हाका दिसता हें एकूच लोकशाही बळकट करप, लोकशाहीक आदार दिवप आनी लोकशाही घराघरांत पावोवप हें एकूच हें आसतलें अशें संबोधीत करता. आयज आमी भाऊसाहेब बांदोडकर जयंती निमित्त आयज आमी सगळे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते हांगा जमलेले आसात. खरेंच म्हाजें भाग्य हांव म्हणटा की पयरूच आमदार जालो आनी पयलो कार्यक्रम म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकरांची जयंती आनी तेच्या आशिर्वादान आनी तेच्या विचारान आयज आमकां फुडें वचपाची गरज आसा. आनी त्याच विचाराचेर म्हाजोय प्रयत्न आसतलो की प्रत्येक सामान्य बारीक मनशाक कशी मदत करप आनी कशें तांकां पावप हे विचारान आमी फुडें वचपाची गरज आसा. आनी सगळे हे सिनियर कार्यकर्ते ज्येष्ठ कार्यकर्ते मोगो पक्षाचे तुमचो म्हाका फूल सपोर्ट जाय, आशिर्वाद जावो. जे जे विचार म्हाजे कडेन आसात मांद्रे मतदारसंघ फुडें व्हरपाक जे जाणे करून अनएम्प्लॉयमेंट आहात किंवा बाकीचे उदकाचो प्रॉब्लेम आहा खुबशे विशय आहात जे आमी मोगो पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते सगळे बसून तुमचे मार्गदर्शन म्हाका जाय, तुमचो साथ जायो, तुमचो आशिर्वाद जायो.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन, जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. गोयचो 19 वर्साचो जेडन गोम्स परेरा युक्रेनांतल्यान गोंयांत पावलो. गोयची 21 भुरगीं युक्रेनांत आडकल्ली. 20 पाविल्ले जेडन निमाणो. गोयचे सगळे भुरगे पावले. सुमी वाठारांत एका बंकरांत जेडन 2 सप्तक राविल्लो. तेदे वेळार बॉम्बाचो आवाज आयकूंक येतालो. जेवणा खाणाचे त्रास जाताले. इंडियन एम्बसीन आदार दिलो. सुमी सावन पोलंड बॉर्डर खूब पयस. 3 दीस थंय पावपाक लागले म्हण जेडन सांगता. I was in Sumi and there was shortage of food and water, but we survived. Later on, the Indian embassy officers provided us with food, water and other essentials. We heard a lot of shelling and we saw a lot of bombs. It scared all of us, and the only hope was the Indian embassy, and they did something, so we really appreciate it. You are the last Goan student who is coming back to Goa? Yes, I'm the last Goan student who came back. Yeah, it was for almost 14 days that we were in distress, complete distress, because these children, there was bombing going on, shelling there in a place called Sumi, which was very close to the Russian border. And so the army and the Russians were passing through Sumi to come to attack all the other places in Ukraine. So they were in grave danger because they couldn't get out at all. Because there's all the time bombing, shelling. They've even seen, I remember one time he said, "Mama, one jet passed by and he just dropped a bomb there close to our hostel." And each time they had to go running to the bunkers. There's food problem, there's water problem, there's no sleep. Every half an hour go down to the bunkers, come back up again. He was most of the time he was living in bunkers. Fearful life. Every time he used to tell Papa, Papa, bombing, and he's running, don't call me, and he used to be in the bunkers all the time. And he's a brave, he's come like as a brave, soldier of the place, and that's really nice of him. And he has got a strong determination. He has learned a lot of things, how to move in life, how to take care of himself when parents are not around, very close by, when they're far away. And he has wishes to go back and complete his studies. 22 वर्सांनी मांद्र्यांत परत सिंह गर्जना. जीत आरोलकराच्या कार्यकर्त्यांनी शेनवारा मांद्र्या विजय रॅली काढली. आमदार नासतना लेगीत जितान लोकांक दिल्ल्या तेंक्याची खंय ही पावती. फुडली 5 वर्सां जिताकडच्यान लोकांची अपेक्षा वाडल्या. आमी जीत बाईक सपोर्ट केल्लो आनी तो आयज निवडून आयलो. तेका लागून आमी आयज अशी ती रॅली काडपाची ठरयल्या. ती विडनोटच्यान सुरू जातली आनी केरी मेरेन पावतली. मांद्रे मतदारसंघाची आयज आमदार आमचो जीत आरोलकर हेची ही तुफान रॅलीची आमी आयज सुरवात करतात. प्रत्येक मतदारांनी जी मदत केल्ली आहा त्या मतदारांच्या गाठी भेटी खातीर आमी आयज भायर सरलेले आसा. आणि एक आमदार नासतना ती लोकांची कामां केली. आमदार आसा तो खूपच कामां करतो. मदतीचो हात तेजो सदांच फुडें आसा. संपूर्ण गोंयाक एक उदाहरण घालून दिल्लें आसा मांद्रेच्या जनतेन की अति केल्ल्यान हांगासर थारो ना. मांद्र्यान जो बदल जावं आसलो तो बदल जाल्लो आसा. सो आतां जीत बाई कडेन सगळ्यांची आशा की येणारी जे 5 वर्सां ती 5 वर्सां तेणी प्रूव करून दाखोवची. त्या पयलीं आमी दयानंद सोपट्याक सुद्दां काम करताले. प्रत्येकाक आश्वासनां दिली म्हणल्यार कामां कोणीची केली, आपल्या सोयऱ्यांची केली. धाकटो मनीस ताका दिसोंक ना, फक्त पयशांचे. बाकीच्या गोरगरिबांक हेल्प करपाची फुडें आपणाक जाता तितले तेणी हें करपाचें. म्हणजे भाई त्या भाई बरोबर असो रोंग जायना. टप असो म्हणजे हे बाकीचे भाई गेले ते आमकां नाका. अशे भाई हो आमचो भाई एक मतान एक हितूर आमकां तेणी एक सपोर्ट करून गोरगरिबांक वयर काडपाचें इतलेंच म्हाजें हें आहा. इच्छा असल्यार कितेंय जावं येता. फळां भाजी रोवंक मोठी शेतां भाटांत जाय अशें ना. मडगांव PWDचो जेई गुरुदत्त नायकान ताज्या तेर्रासाचेर बाग उबी केल्या. कितें ना अशें ना. पालक, वांयगी, दाळमां, पोपाय, चिकू, आंबे, तरेतरेची फुलां सगळें पिकता. फार्मिंगाक घरकान्न आनी भुरग्याचो आदार.
गुरुदत्ताक हे गजाली खातीर इनामाय मेळ्ळ्यात. This is actually more than 10 years, but now when I was in Kankon, that time only I had started. खंय जागो मेळटा पळय कितें ना जाल्यार कितें तरी रोयतालोच हांव. आमगे ऑफिस कॉम्प्लेक्सा फाटल्यान व्हडलें एक अशेंच फार्म तयार केल्लें हांवें. But then I was transferred to Margaon, from Margaon to Sangay, Gogol. But I'm really happy with what I have achieved. My wife helps me with watering and all that stuff whenever I am late from work. And my son helps me with potting. And my daughter, she has done all the labels for the plants. Tomato, chilies तर ह्या वर्सा bumper crop. Carrot, beetroot first time try केला आणि both success. Cauliflower, ब्रोकोली, शेपू भाजी, तांबडी भाजी, वालची भाजी, पालक तर भयंकर ह्या वटेन सगळी. 2020 म्हाका फर्स्ट प्राइज मेळिल्लो बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा एंड लास्ट इयर आय गॉट सेकंड प्राइज. द विजीट ऑफ द मेंबर्स of Botanical Society, especially Miguel Braganza, that itself is a reward for me. Among fruit bearing trees, म्हजे सगळे almost everything except apricot आणि walnut हे दोनूच फ्रूट ना. सगळे किवी आसा, peach, plum, apple is one of my favorite. Mangoes जाले मुगेले. Pomegranates last year more than 36 लागले. Then chicus, same way mulberry. भयंकर म्हणल्यार ऑलमोस्ट ब्रांचेस बेंड जाता तश्यो इतली हें जाल्यो सामके खूब लांब जाल्ल्यान. एंड द बेस्ट पार्ट which I achieved, I feel, the bulbuls पळय येवन खाताले, they used to sit on my shoulders, adenium among flowers. I had more than 200. बाकी म्हणटा सगळे बारीक बारीक सगळे तरे फुलां आसा म्हजे म्हऱ्यान. आनी हिबिस्कस, this time I am just increasing the number. Grapes as well and cardamom also. Turmeric एक क्रेटा म्हाका around maybe 10 kgs आसतले. तशें मागीर जिंजर, गलांगले आसा म्हजे म्हऱ्यान. आनीक some flowers from abroad, lilies, which I am getting from friends. I'll be very soon starting mushroom cultivation also. प्रधानमंत्री मोदीच्या मीट द चॅम्पियन्स मोहिमेखाला गोयच्या 75 हायस्कुलांक पोषक अन्न आणि शिक्षणाचेर भारताची ऑलिम्पियन स्विमर मनाना पटेलान मार्गदर्शन केले. बांबोळे डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलांत 75 हायस्कुलांतली भुरगीं आयिल्लीं. पोषक अन्नाचेर मनानान क्विज घेतली. पोषक अन्नाचेर म्हायती दिली. सोशल मिडियाचे युगांत इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस कांय वेळ कुशीक दवरून अभ्यासाचेर लक्ष दियात असो सल्लोय तेणें दिलो. देश में आप लोगों को कुछ न कुछ देने की स्पर्धा चल रही है. कोई राज्य ये दे रहा है, कोई एसोसिएशन ये दे रहा है, कोई दिखना दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, और आप भी अब लेते लेते थक गए होंगे. लेकिन मैं देने के लिए नहीं, कुछ मांगने के लिए आपसे बात करना चाहता हूं. देंगे क्या? नहीं, आवाज नहीं आई. 2023 15 अगस्त, करीब करीब 2 साल आपके पास होंगे. क्या इस 2 साल में एक एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं. यानी एक एक प्लेयर स्कूल वाले बुलाएं तो अच्छी बात है, वरना आप खुद स्कूल वालों को कहिए कि मैं आपके बच्चों के साथ 1 घंटा मैं बिताना चाहता हूं. प्रधानमंत्री मोदीन टोकियो ऑलिम्पिकात वांटो घेतिल्ल्या खेळगड्यांचो सप्टेंबरात भोवमान करतनाच मीट द चॅम्पियन्स मोहीम लॉन्च केल्ली. प्रत्येक ऑलिम्पियनान 75 हायस्कुलांक पोषक अन्नाचे महत्व शिकोवचे, तांचे अणभव सांगचे म्हूण त्या वेळार ताणें उलो मारिल्लो. 15 ऑगस्ट 2023 मेरेन ही मोहीम चलपाची. प्रत्येक ऑलिम्पियन 75 हायस्कुलांक शिकयतात, मार्गदर्शन करतात. बांबोळे डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कुलांत खेळ मंत्रालय आणि गोयच्या शिक्षण खात्याच्या जोड पालवान ह्या मोहिमेखाला मीट द चॅम्पियन कार्यावळ जाली. We have invited 75 different schools from the state for this function, and she will be interacting with students, and she will be speaking on importance of nutrition, because as a sports personality, nutrition is also very much important. आंतरराष्ट्रीय स्विमर ऑलिम्पिकात वांटो घेतिल्ले मनाना पटेलान मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार भुरग्यां खातीर क्विजूय दवरिल्ली. मनानान पोषक अन्ना विशीं म्हायती दिली. सोशल मिडियाचो प्रभाव वाडटा.
मात भुरग्यांनी दुसरो कितें करता तें पळोवचे परस आपूण कितें करूंक जाय तें पळोवचें. इलेक्ट्रॉनिक डिवायस कांय वेळ कुशीक दवरून अभ्यासाचेर लक्ष दिवचें म्हूण मनानाचो सल्लो. You know, we live in the time of technology where social media is a very, very big distraction, and, you know, our lives, you know, we don't pay attention to what we want, what we are doing, where we are, what are we supposed to do. We are constantly thinking about what is that other person doing, how many likes did I get on Instagram, how many followers do I have, oh, my friends are going for a party, what am I supposed, we've forgotten how to live in the moment, you know. If there's something happening in front, we'll take out the cameras and we'll be like, oh, but we're not actually watching and we're not actually enjoying or being in the moment. And that includes me as well, you know. All of us are going through the problem, and that is a serious one, you know. So I don't think there is any escaping from the era that we are living in right now, because social media is an integral part of our lives. But the way we want to use it depends on us. You know, if you're sitting in the classroom, if the teacher is teaching you something and you're just squirming on your seats all the time, not paying attention, that's not going to help you, right? All you need to do is, you know, calm down a little, take a deep breath, you know, get back to where you are. If you're sitting in the classroom, pay attention to what the teacher is saying. Yeah, let your thoughts flow, but then there's the time where you have to give a break to the thoughts, you know. You cannot just keep daydreaming all the time. And one thing that might help, you know, achieve this or get in control is meditation, you know. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.